पणजे सफाई कामगारांचो खंय 2 दिसांचो पगार कापतले। पालिकेचे IAS आयुक्तान इन्स्पेक्शन केलें तेन्ना शारभर खंय कोयर तस्सो पातळिल्लो दिसलो। अटेंडन्स तपासल्यार कामगार हाजीर दाखयता म्हूण आतां ही एक्शन चल्ल्या। मार्केटांतली गार्बेज थंयच ट्रीट जावंक जाय। ट्रेडरांक वास येता जाल्यार प्लांटाचें इन्स्पेक्शन करून खंय उपाय करतले, मात गार्बेजीचो थंयचे थंयच विलो लागतलो। This weekend I myself was on the round of the city and I have seen the level of cleanliness in the city was not good. And I called for attendance. All the supervisors submitted that attendance record and as per that record all the laborers were available for the job. If all the laborers were available for the job, then city should not look so dirty. And that's why I have taken this decision that there will be reduction in their salary for 2 days. As per government guidelines, all the bulk waste generators are required to process their waste. The disposal of waste has to be in situ, on the site. And that's why that waste disposal plant has come very next to the municipal market. As some of the corporators said, probably in the last 1 week there has been some change and the traders are facing problems. So I have instructed my team to go there and just to find out what has happened in the last 1 week. पणजे हॉटेल अँड ट्रेडर्स संघटनेक खंय ट्रेड लायसनां रिन्यू करूंक नवे प्रक्रियेच्यो कटकटी जातात। कांय विशयाचेर सध्या तांकां महापालिकेन नव्या अटींनी 3 म्हयने सूट दिल्या। We appreciate food and drugs. They have got 5 years, 10 years plan for the advanced licenses, shop and establishment also. Why not CCP? CCP is charging us board tax, trade license, garbage tax, and every other increasing. And what is the service given by the CCP? Nothing. Yet they put different conditions. So let them have business-friendly licensing policy. And today we have been assured by the mayor and the commissioner that he will see that some relaxation is being done. Even आता कमिशनरांनी सांगला की आमचे फायर NOC एका 3 months एक टाइम हे करून रिन्यू केल्ले आसा। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। कळंगूटचे काँग्रेसीन त्या मतदारसंघातलो लायटीचो प्रस्न तडीक लावंक 15शीचो प्रास दिला। ना जाल्यार खंय ते रस्त्यार देंवतले। आमदाराचें व्हिजन खंय गेलें? दिसाक 20-20 फावटी लायट वता। ODP हाडून एकार एक बिल्डिंगो उबारल्यार तांकां लायट कोण दितलो काय म्हूण आदलो आमदार आग्नेलाचो प्रस्न। आग्नेल लोकांक घेवन कळंगुटे लायटीच्या खात्याचे कचेरेंत पावलो। प्रॉब्लेम म्हणजे कितें, दिसाक 20 फावटी तरी लायट वयता आनी आमचे फ्रिजीन पळय कितें आमी हाडून दवरता त्यो आमची फ्रिजीले सगळें पिड्यार जाता। आमकां AC आसना, आमकां न्हीद ना, आमी हाटाची मनशां। आनी जरी तर लायट ना जाल्यार आमी उपाशी पडटा, वचून हॉटेलांनी जेवणां जेवचें पडटा, तें आमच्या आरोग्याक पासून वायट। आमच्या टायमार पासून केन्ना इतले फावटी लायट वचून नासली, कोणाकूय जर 20-20 फावटी लायट वयता। सो वॉट वॉज दिस मॅन विथ द विजन डुईंग ऑल दिस टायम? आनी आतां ODP हाडटा, ODP हाडल्या उपरांत आनीक बिल्डिंगां येतली, हिंचो पावर हाडटलो। लागून कांदोलीम even Arpora Para, those people are not come now. They will be joining later when we have a bigger agitation. If they don't rectify this within the next 15 days. जेई सांगता उपाय काडपाचे खंय यत्न चल्ल्यात। आग्नेल म्हणटा प्रश्न बेगीन सुटलो ना जाल्यार रस्त्यार देंवतलो। No, we are warning you. We are warning the minister also that within 15 days, if this is not rectified, we are going to come on the street and take law in our own hands. We have already put forward letters to executive engineer complaining about this regarding the issues. All the projects are in pipeline. We have proposed a Vella-Kanka line from Nagwa to Kandolim and also a double circuit line from Pororim to Sainaw substation. Till then, these issues will be there for this season. प्रुडंटा खातीर श्याम सुंदर फट्टे। सरकारान कसिनोची फी देंवोवचे परस लोकांक वाडयल्ले सर्व्हिस चार्जीस देंवोवचे म्हूण आम आदमी पार्टी मागता। केंद्रांतले मंत्री येवन गोंय चलयता म्हूण आरोपूय आपान केलो। दाबोळे एअरपोर्टार टॅक्सी कावंटर सुरू करूंक आपाक हरकत। सरकारान खंय टॅक्सीच्या धंद्या कडेन मेतेर जावचो न्ही। गोंया आज बेजीक सर्विसीस रेव्हेन्यू ऑफिसान वचत जाल्यार फॉर्म 114 म्हणटा तें बेजीक लँड रिकॉर्ड, सर्वे प्लॅन हें बेजीक लँड रिकॉर्ड, सर्वे इन्स्पेक्शन हें बेजीक। हाजेर 300 टायम्स जी दर आसली ती वाडयल्या सरकारान आनी कॉमन मॅनाक सामको चेपला, भार घातला ताजेर। जंय 15 आसले थंय 60 रुपया, जंय 60 आसले थंय 180 रुपया करून आनी लोक सोंसता। कशें सोंसता हांव नकळो, गाळयो मारून सोंसता आसतले एक वेळा। पूण दुसरे वटेन
काझिनोची लायसन्स फी वाडयली म्हणून कोणाक दुख्ख जालें हो व्हडलो प्रश्न आज आमी सरकाराक विचारता. आमचो डिमांड आसा फी जी वाडयल्या ती देंवोवची न्हय आनी गोंयकारांचेर सामान्य मनशाचेर कॉमन मॅनाचेर हे फॉर्म 114 आनी सर्वे हे त्या सगळ्यांचेर जी ती तुमी फी 3 पट वाडयल्या ती परत रिवर्ट करची. दाबोळे टॅक्सी कावंटर जाय कित्याक काय म्हूण आपाचो प्रश्न. सरकारान खंय टॅक्सीवाल्यांच्या धंद्यात मेतेर जावचें न्ही. आतां टुरिस्ट टॅक्सी आसा तांच्या खातीर GTDC तर्फे एक ॲप करतले म्हणटा आनी जे टुरिस्ट टॅक्सीचो धंदो चलता थंय तांच्या धंद्याची वाट लावपाची तयारी चल्ल्या. हांकां सरकाराचे पयशे घेवन सरकारान असल्या धंद्यान पडपाची गरज कितें आसा काय हो पयलो प्रश्न आसता. आतां उबेर ओला बी टॅक्सी आसा ते स्वताचे प्रायवेट धंदो करतात, स्वताचो तांचो वेवसाय चलयतना ते आपल्याक कितें जाय तें करतात. पूण ज्यो आमच्यो लोकल टॅक्सी आसात, टुरिस्ट टॅक्सी आसात, गोंयकारांच्यो टॅक्सी आसात तांकां तुमी मदीं आपलो ॲप टुरिस्ट टॅक्सीचो वापरून GTDCचो वापरून तांकां त्रासान घालपाची कित्याक तयारी करता तें कळना. तुमचो मुखेल जो प्रधान सेवक आसा तो म्हणटा मॅक्झिमम गव्हर्नन्स आनी मिनिमम गव्हर्मेंट. पूण हांगा पळयत जाल्यार सगळे कडेन फक्त गव्हर्मेंट आनी गव्हर्मेंटूच दिसता. जशें आतां एल्विसान सांगलां तशें प्रत्येक एक कॅबिनेट मंत्री 3-3 म्हयन्यांनी 2-2 म्हयन्यांनी 1-1 म्हयन्यांनी येता आनी ऑन रोटेशनान आपल्याक जाय ती गोंया खातीर चालीक लायता. काल एअरपोर्टार सुरेश प्रभू ह्या केंद्रीय मंत्र्यान डिक्लेअर केलां की एक कावंटर उगडटा म्हणून. तो एक गोंयच्या वेवस्थेचे हे केंद्रीय मंत्री कित्याक निर्णय घेतात हाजेरूय आमकां आम आदमीक प्रश्न पडला. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास च्यारी. घेऊ एक कमर्शियल ब्रेक.